ग्राउंड आसा सध्या तेजें काम चालू आसा. पयलीं हालींच तें काम चालू केल्लें तुजें पेडे कॉम्प्लेक्स जो आसा समाजसेवक सुभाष नाईक नॅशनल समाजसेवक खातीर परत तेजें मेंटेनन्स काम सुरू आसा आणि मेंटेनन्साचें काम म्हाका दिसता बाय 30th ऑफ सप्टेंबर तें पूर्ण जातलें अशें आमकां कॉन्ट्रॅक्टराचें आनी आमची टोटल टेक्निकल जी टीम जी आसा ताजें कमिटमेंट आसा. फाल्यां सकाळी बरोबर जवळ जवळ 11:30 ते 11:15 म्हजें त्या ग्राउंडाचेर इन्स्पेक्शन करपाचें आसा. कारण आमी डेली काही गोष्टी मॉनिटर करतात. ज्यो काही गोष्टी नॅशनल गेम्सा खातीर जितले आमचे कॉम्प्लेक्सीस जितले आमचे वेन्यूज आमी आयडेंटिफाय केल्ले आसात ते वेन्यूज आमी पूर्ण करपा खातीर 100% आमी तयारीन आमी आनी त्या प्रमाणे आमचें काम सुरू आसा. तुजो जो प्रश्न जो आशिल्लो जो गेले कित्येक वर्सां पयलीं ह्या पेड्याचें ग्राउंड आमी कन्स्ट्रक्शन केल्लो आशिल्लो आनी ताका लिकेजीस आसले कारण जो फ्लोर सामको जो आसा तो डिटोरिएट जाल्लो आशिल्लो आनी म्हणूनच नॅशनल गेम्सा खातीर काही गोष्टी स्टँडर्ड्स लागतात, रूल्स अँड रेग्युलेशन्स लागतात. त्या स्टँडर्ड्सा प्रमाणे आज ग्राउंडाची डागडुजी आज सुरवात आसा. बार्देशान आनीक कसले मेजर प्रोजेक्ट सध्या हातीन घेतले? म्हज्या बार्देशच्यान आनी मेजर म्हजे डिपार्टमेंटाचे प्रमाणे तशें कांय ना. फक्त एक आसतलो तो रवींद्र भवन आमी ऑलरेडी कन्सेंट लेटर टू द कोमुलदाद ऑफ ते मागचे जे कोमुलदाद आमी दिल्ली आसा तांच्यांनी रिझोल्युशन घेवन आमकां कळोवपाक जाय की ज्यो काही गोष्टी तुम्ही जो कन्सेंट लेटराक त्यांनी उत्तर दिल्यानंतर आवर प्रोसेस विल स्टार्ट. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.